माझ्या बरोबर उपस्थित असतात गोय राज्याचे आरोग्य मंत्री म्हणजे मित्र बाब विश्वजीत राणे, आमचे पर्या मतदारसंघाचे आमदार, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन डॉक्टर देविया राणे, एम डी GSIDC बाब हरीश हडकोणकर, गुळेले पंचायतीचे पंच सरपंच बाकीचे व्यासपीठाचे आशिल्ले सगळे वाळपय मतदारसंघातले सगळे पंच सरपंच चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर वाळपय मतदारसंघातल्या आणि गुळेलीतल्या माझ्या मोगाळ भयणीनो आणि भावानो, सगळ्यात पयली खूप खोस भोगता की ज्यांचे भाषण सत्तरीचो विकास व एकूच ध्यास व दोळ्यासमोर दवरून सातत्यात सत्तरीचो विकास करपा खातीर तुमच्या मदीं झडपी गेली 17 वर्सां कंटिन्युअसली सायबाच्या फाटल्यान सत्तरीच्या विकासा खातीर काम करपी बाब विश्वजीत राणे हांच्या खातीर आयचो ब्रिज तुमकां मेळ्ळो, नेटान ताळयो मारात. ब्रिज जेन्ना मोडलो, तुटलो, व्हांवून गेलो त्या वेळार बऱ्याच जाणांक दिसलो की भंय दिसपाक लागलो. म्हाकाय विश्वजीत राण्यान सोमतो तेन्नाच फोन केलो. हांवें ताका सांगलें भिवपाची गरज ना म्हणून. आमी रोखडेच ब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन घालुया आणि नवीन पूल पैकुळकारांच्या खातीर बांदुया. आणि तेंय तुमकां सांगता इन रिकॉर्ड टायम 9 म्हयन्या भितर आमी ब्रिज कंप्लीट केला. 9 म्हयन्या भितर तुमची टेम्पररी अरेंजमेंट आमी म्हाका दिसता आमच्या WRD ब्रिजा वयल्यान टेम्पररी अरेंजमेंटूय बी तेन्ना आमी केल्ली. सातत्यात बाब विश्वजिताची दुसरी डिमांड आसा की सावर्ड्या मतदारसंघातलो सावर्ड्या गांवांतलो ब्रिज जावपाक जाय म्हणून. सावर्ड्या गांवांतलोय ब्रिज आमच्या प्लॅनिंग स्टेजीचेर आसा. येता त्या 2 ते 2.5 म्हयन्या भितर आमी टेंडर करपाक शकतले आणि फुडल्या 2 म्हयन्या भितर ताजो फावंडेशन स्टोनूय बी लायतले, जेणे करून लोकांची समस्या स्कुलाक वचूंक, कॉलेजीक वचूंक, भुरग्यांक बस गांवांत येयना, म्हणजे ह्याय गांवांत पैकुळांत येनाशिल्ली थंयसरूय वचपा खातीर प्रॉब्लेम जाता. हे प्रॉब्लेम सगळ्या लोकांचे सुटपाक जाय. हाज्या खातीर कनेक्टिविटी मस्ट आसा आणि ती कनेक्टिविटी एस्टाब्लीश करपाक सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसा. आमी पळयता की ज्या पद्दतीत गोंय राज्याचो विकास करता, म्हणजे शहरी भागाचो विकास करता आसतना आमी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मांडवी वयलो 3रो पूल, जुवारी वयलो 2रो पूल, MPTची कनेक्टिविटी हे सगळें करता आसतना गांवचो विकासूय आमी विसरना. आणि म्हणून तर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करता आसतना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना आमी पुराय गोंयांत राबयता. आणि खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता की स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत सत्तरींतल्यो मॅक्झिमम पंचायती खूब बरें काम करतात. तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. सरपंच पंच सगळे स्वयंपूर्ण मित्र खूब बऱ्या पद्दतीत गांवच्या लोकां पर्यंत, म्हणजे डॉक्टर दिव्या राणे उलयता आसतना 2 गजाली तेंच्यांनी मॅडमीन उलयल्यो. एक गजाल की आमी अंत्योदय तत्वाचेर, म्हणजे अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर आमचें सरकार चलता. आणि अंत्योदय तत्वाचेर केंद्राच्यो योजने, राज्याच्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकां पर्यंत 100% पावपाक जाय म्हणून आमचे पंच, सरपंच, कार्यकर्ते आणि स्वयंपूर्ण मित्र सगळ्यांच्या पर्यंत सगळ्यो स्किमी ह्यो सगळ्या पर्यंत पावयता. आणि नेक्स्ट इज एन कनेक्टिविटी. आमी म्हाका दिसता आतांच विश्वजितूय सांगतालो की फॉरेस्ट एरिया असल्या कारणान खूब कडेन हांगासरूय पळयतालो हांव कनेक्टिविटीचो इशू जाता. आणि ती कनेक्टिविटी मेळपा खातीर म्हाका दिसता आमकां बरेचशे कडेन सत्तरीत अजुनूय प्रॉब्लेम आसा. हो प्रॉब्लेम म्हणजे आमी थंय कनेक्टिविटी प्रोवायड करूंक मेळना अशें न्ही. फॉरेस्टाचे जे रुल्स आसात, म्हणजे सेंट्रल फॉरेस्ट रुल्स आसात, ताका लागून प्रॉब्लेम आशिल्लो. बट येता त्या काही दिसांनी आमी तोय निर्णय घेवपाचे आसा की काही जाग्याचेर फॉरेस्टांतल्यान NOC घेवन कनेक्टिविटी टावरा खातीर दिवपाची, NOC टावरा खातीर दिवपाची होय संकल्प आमी केला. जेणे करून सगळ्यांच्या भुरग्यांक जी घराघरांत गांवागांवांत कनेक्टिविटी जाय ती गांवागांवांतली कनेक्टिविटी आमी पावोवपाक शकतले. म्हणून तर आमी पुराय गोंयच्या विकासाच्या बरोबर गांवागांवांतल्यान मागीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आणि सत्तरी पासून दाबोळी पर्यंत ह्या सगळ्या पुराय गोंयचो चौफेर विकास करपाक सातत्यात
आमी हांव वावुरता, माझे मंत्रिमंडळातले सगळे सदस्य वावुरता. सगळ्या क्षेत्रात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता आसतना तुमकां दिसता. बाब विश्वजीत राणे हांचें आरोग्य खातें खूब बऱ्या पद्दतीत, हांव मुद्दामून तुमकां सांगता की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता आनी निश्चित रित्या थोड्या दिसा भितर आमकां सगळ्यांक चड प्रश्न भेश्टयतालो तो म्हणजे डे टू डे वाडटल्यो कॅन्सर केसीस. आमी पळयता की एवरी 4 घरां जाल्या उपरांत म्हणजे आमकां कॅन्सर केसीस वाडपाक लागल्या. कारणां वेगवेगळी वाचतली, म्हणजे ताजेर एक म्हणजे स्टडी करप, ताजेर एक रिसर्च करप हेंय काम, बट त्याच बरोबर मुंबयच्या टाटा हॉस्पिटलाच्या बरोबर टायअप करून तीच ट्रिटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमच्या लोकांक मेळोवन दिवपा खातीर ही संकल्पना आसा. आनी आमकां त्या खातीर खंय असल्या पद्दतीचो जर डिजीज जालो, कॅन्सरा सारकें दुयेंस जालें आसत जाल्यार गोंयांतल्या सामान्य जनतेक ताची ट्रिटमेंट आमकां गोंयांत मेळपाक जाय. आनी इन फ्युचर जरी वयचो पडलो आसत जाल्यार ताका इजिली मेडिक्लेमूय मेळपाक जाय. आमी पळयता की बारीक मनशाक पयशे मोडपाक परवडना, आमकां तेजी चिंता आसा. कारण 1.5 लाख रुपया एखाद्या सामान्य मनशाक मोडप हे खूब कठीण आसा. आनी DDSSY कार्डाचेर आमच्या कॅन्सरा खातीरची मेडिक्लेम नाशिल्ली, म्हणून 2 गजाली आमी करता. एक, कॅन्सर ट्रिटमेंट OPD आनी ट्रिटमेंट आमच्या GMCन सुरू करता. आनी इन फ्युचर जर चुकून कोणाक वयचो पडलो आसत जाल्यार ताका इजिली मेडिक्लेम एवेलेबल जावची हेय बी गजाल आमी इजी मेडिक्लेम दिवन ताका येता त्या दिसांनी करपाचें आसा. म्हणून हांव बाब विश्वजीत राणे हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयच्या आरोग्याची चिंता आमकां आसा, म्हणून तर म्हणजे एखादो खंयची तरी ओल्ड बिल्डींग मडगांव थंयसर पडली म्हणून तेजेर टिका करप सोंपें. म्हणजे बरेच जाण टिका करता आसतना गांवांतल्यान पुराय गोंयांत सगळी कडेन बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थाच्या बाबतींत आमी दिलां. ह्युमन रिसोर्स बरो क्रिएट करून दिला, म्हणजे प्रत्येक PHC, CHC, RMD ह्या सगळ्या लेवलाचेर गोंयांत ज्या पद्दतीत हेल्थाच्यो सोयी आसा तुमी खंयच्याय राज्यांत वचून कंपॅरिजन करून पळयात, तुमकां अश्यो सोयी खंयच्याच राज्यांत मेळच्यो ना, फक्त आनी फक्त गोंयांत आसा. ताज्या खातीर आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय. आनी आमी सगळ्या जाणांनी, हांव हे कित्याक सांगता तर कारण बाकीच्या जाणांक टिका करप खूब सोंपें आसता, बाकीच्या जाणांक उलोवपाक खूब सोंपें आसता. गोंयांत ज्या पद्दतीत म्हणजे आमी सोशल सॅक्टरांतल्यो स्किमी आसतल्यो, जावं ती DSSY स्कीम, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, गृह आधार योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली किंवा स्कॉलरशीप योजना आसतली, गोंयांतल्या खंयच्याच भुरग्याक म्हणजे शिकपा खातीर आसतलो किंवा बाकीच्या खंयच्याच पद्दतीत प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी विशेश करून म्हणजे 70रीत तरी म्हाका दिसता म्हणजे बाब विश्वजीत राणे आसतना म्हणजे सरकाराची मदत तर आसाच आसा, बट वैयक्तीक रित्या ताज्या फॅमिलीच्या वतीन सातत्यात ते तुमच्या फाटल्यान उबे रावता. त्याय खातीर तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कारण 70च्या लोकांचो विकास, 70रीतल्या युवकांचो विकास, तांकां बरें शिक्षण मेळचें, तांच्या खातीर बऱ्या पद्दतीत म्हणजे हांव हॉनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर बाब प्रताप सिंग राणे हांचें विजन मुद्दामून सांगता तुमकां. हांव गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे जाली, ही पयली कॉलेज सांखळे कित्याक जाली तर 70 आनी दिवचलेत तेद्या वेळार म्हणजे एकूय गव्हर्मेंट कॉलेज नाशिल्ली. ती कॉलेज न्ही तर भुरग्यांक म्हणजे फक्त हायर सेकंडरी उपरांतचें एड्युकेशन घेतलें काय तांकां जर कॉलेज कंप्लीट करतले म्हणजे जेका आमी आज BA, BSc, BCom जर करतले आसत जाल्यार तांकां पणजे वयचें पडटालें, नाजाल्यार मडगांव वयचें पडटालें. बट तेंच्यांनी पयली कॉलेज जी एस्टाब्लीश केली वीच इज द सेंट्रल प्लेसीस, ती सांखळे तेंच्यांनी केली. ते तेंचें विजन आशिल्लें, त्या खातीरय तांकां हांव अभिनंदन करता. एक विजन दवरून ज्या पद्दतीत ह्या परिसराचो विकास केला, जावं ती ACGL आसतली किंवा जावं ती गव्हर्मेंट कॉलेज आसतली, इट इज अ ट्रू विजन ऑफ द ट्रू लिडर. आनी त्याच विजनान ते फुडें वता. विश्वजीत तांच्याच पावलार पावल दवरून 70रीचो विकास आराखडो घेवन सातत्यात 70रीतले विविध प्रकल्प जे आसतले. म्हाका खबर आसा की मॅडमीन आत्तां सांगला त्या प्रमाणे होंडाची ग्रामपंचायत आमची पुराय जाल्या, पिसुल्ल्यांतलें मार्केट आमचें पुराय जालां, उद्घाटन करपाचें उरलां तें जालां, होंडाचें उरलां, होंडाची पंचायत इनॉग्रेशन करपाची उरल्या. अशे विविध प्रकल्प आमकां पुराय 70रीतल्या मतदार दोनूय मतदारसंघात आमकां इनॉग्रेशन आनी कंप्लीट करपाचें आसा. निश्चित रित्या 70रीचो विकास हो पुराय विश्वजिताच्या आनी डॉक्टर दिव्या राणे हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल
तुमचो सगळ्यांचो तेको आसल्या कारणान तो नेटान फुडें वयतलो आनी इवन दो ताका जो सपोर्ट जाय सरकार म्हणून तो सातत्यात ताका दोगांयकू पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर सातत्यात तांकां तेको आसतलो. विश्वजीत राणे हांच्यानी उलयता आसतना आनी एक गजाल मुद्दामून तुमकां सांगलें की लोकांक दुफळी माजोवपाचो प्रयत्न करतात. हांव कोण तें म्हणना, मागीर ते म्हणटले आपल्याचेर ओडून घेता म्हणटले, तर ते हांव तितूर वचना. बट बरेचशे फावटी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो जावं ते विरोधक हे कन्फ्युजन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता. आमच्या दोगांयच्या मदीं अशा पद्दतीचे कसलेच कन्फ्युजन ना. राज्याचो विकास हो एकूच ध्यास. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल ज्या पद्दतीत म्हणजे आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना विकसीत भारत 2047 म्हणजे देशाच्या फुडल्या 25 वर्सांचो विकास घेवन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फुडें वता तेन्ना आमकांय विचार करपाक जाय की गोंयचो विकास म्हणजे विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोंय 2047 कशा पद्दतीत जातलें, आमच्या गांवांतलो विकास कशा पद्दतीत जातलो हे लक्ष दवरून आमी काम करीत आसा. मागीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आसतले वेगवेगळ्या गांवांतल्यान हे विजन दवरून म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक हांगा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर सातत्यात आमी काम करता. जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टरांत आसतलें, जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिजम सेक्टरांत आसतलें की जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर एड्युकेशन सेक्टरांत आसतलें. तुमी मुद्दामून काडून पळयशात. तुमी फाटली मॅडमीन उलयता आसतना सांगलें की ह्या 10 वर्सांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी काडून पळयात. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जेन्ना 2014तल्यान प्रायम मिनिस्टर जाल्या तेन्ना गोंयाक कसलीच कमी करूंक ना. जवळपास 32,000 कोटी रुपया गोंयच्या फक्त आनी फक्त मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर तांच्यांनी स्पेंड केल्ले आसा आनी आमी धन्यवाद आसा गोंयच्या वतीन. कारण तेच्यांनी आमी जो प्रकल्प जावं तो मागीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें, आग्वाद जेल म्युजियम आसतलें, हांव जुवारी ब्रिज, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, MPT हितूर वचच ना, हाजेर तर आमी कंटिन्युअसली उलयता. बट जे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटला सारको प्रोजेक्ट, जो आग्वाद जेल म्युजियमा सारकिलो प्रोजेक्ट आमी जो करपाक शकले हो केंद्र सरकाराच्या सहकार्यानूच. आयज मोपा सारकिलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आमकां चडांत चड रेव्हेन्यू दिवपाक लागला. म्हणून आमचो आतां विकास आसा की फुडल्या 25 वर्सांक गांवांतल्यान प्लॅनिंग कशें जातलें. म्हणून तर पयरच्या चिंतन शिबिराच्या उपरांत प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो विजन प्लॅन तयार करप. आमचें तर म्हणणें आहा की प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आपलो विजन प्लॅन तयार करचो आनी एक विकसीत आराखडो जर आमकां तयार करतले आसत आनी ताज्या प्रमाणे जर आमी फुडें गेले आसत, ग्रामपंचायत आसतली, जिल्हा पंचायत आसतली आनी सरकार ह्या तिनूय टायर सिस्टमांतल्यान आमी खूब बऱ्या पद्दतीत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन रिसोर्स आमी क्रिएट करपाक शकतले. आनी तो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपा खातीर म्हणजे ते मॅनपॉवर क्रिएट करपा खातीर त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आमचें सरकार त्या पद्दतीत कटिबद्ध आसा. आनी फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना आमच्या मुखार मांडली. ती फुडें व्हरता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडली आनी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता आसतना आमच्या 70तल्या 1-2 आमी सरपंच आनी स्वयंपूर्ण मित्रांक आमी एवॉर्ड दिवपाक शकले कारण तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केलें. त्याच धर्तीचेर आज आमी म्हणटा की नव भारत निर्माण करपाचें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जर आमकां दाखयता आसत जाल्यार आमी गोंयकार खंयसरूच फाटल्यान उरपाक जायना. तेच गोंय त्यांच्या बरोबर फुडें वयता आसतना मोदीजीचे हात बळकट करपा खातीर, मोदीजीच्या हाताक ताकद दिवपा खातीर आमी समेस्त गोंयकारांनी त्यांच्या बरोबर रावपाची गरज आसा. आनी रायटली बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलें की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचे हात मजबूत करपा खातीर आमी त्यांच्या बरोबर आसा हे दाखोवपाची गरज आसा, हे सांगपाची गरज आसा. म्हाका खबर आसा निश्चित रित्या तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात बाब विश्वजीत राणे हांच्या बरोबर आसात आनी तेच तेको तुमी माननीय मोदीजी हांकां दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. त्या खातीर येता त्या नवभारत निर्माण करता त्या स्वप्नात आमी नवे गोंय निर्माण करपाक खंयसरूच फाटीं उरचे ना आनी निश्चित रित्या 70चोय विकास त्याच भितर मोठ्या प्रमाणात जातलो. आयच्या दिसा खूब व्हडा संख्येत तुमी हांगासर आयले, म्हाका खूब बरें दिसलें की हांव सांगतालो की इतक्या मोठ्या प्रमाणात की पावस आसा, इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांक आफोवपाची गरज ना. आमी ल्हानशे एक थोड्याच जाणांक विश्वजीत म्हणपाक लागलो ना, आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात चडांत चड लोकांक आफोवपाचें आसा कारण पैकूळ ब्रिज हे पैकूळकारां खातीरच न्ही तर 70 खातीर गिफ्ट आसा आनी त्याच खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जालें. आनी त्याच पद्दतीत आज हजारांच्या संख्येने तुमी हांगासर आयले, म्हाका खूब बरें दिसलें की निश्चित रित्या हांव तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आणि ह्याच पद्दतीत 70च्या विकासा खातीर
हा बाब विश्वजीत राणे आणि डॉक्टर दिव्या राणे इन फ्युचर जे जे प्रकल्प आसतले ताज्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां सहकार्य एज अ अर्थमंत्री एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून तांच्या बरोबर आसतलो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता.